नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे रेसीन सध्या यतीश नायक, गिरीश चोडणकर फ्रंट रनर। पार्टी संघटनेचो चडसो तेको गिरीशाक। यतीशा फाटल्यान चडशे आमदार प्रदेशाध्यक्ष थारता म्हळ्यार डिसेंबर। खोतीगांव हुंवार, तळपण न्हंयसयत व्हाळांक हुंवार, शेताचे मोठे लुकसाण। भाटपाळे बुडटी येद म्हूण लोकांक हालयले। पावसान ताजी केली 2009ची हुंवाराची याद। बांबोळे आर्मी कॅम्पाकडे 3 गाड्यांचो ॲक्सिडेंट, 3 गाड्यांचे मोठे लुकसाण, जखमींक घाले जीएमसीन। सत्तरी कोपाडे श्रीपाद सावंतान फुलयलो। तरेतरेच्या भाज्याचो मळो, सरकाराचो कसलोच हातभार ना, खासा रिपोर्ट। रेल्वे ट्रॅक डबल करूंक सांजसुजेती आरेल्याच्या लोकांची हरकत कायम। खासा ग्रामसभेन पंचायत मंडळाक हालयले। प्रोजेक्ट खंय लोकांच्या बऱ्याक न्ही, उद्देजकांच्या भरीक। आणि फिफा वर्ल्ड कपाच्यो 2 प्री क्वार्टर फायनली मंगळारा गोंयान इराण आड मेक्सिको, माली आड इराक 4 टिमीची चल्ल्या नॉकआउट तयारी। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे रेसीन सध्या यतीश नायक आणि गिरीश चोडणकर फ्रंट रनर। पार्टी संघटनेचो चडसो तेको गिरीशाक। यतीशा फाटल्यान चडशे आमदार आणि उरिल्ली संघटना। आमदारान प्रदेशाध्यक्षाचे रेसीन देवचे न्ही अशें एकमत फाटले सीएलपीन जाल्ल्यान रवी नायक फाटी पडलो। फ्रांसीस सार्दिन आणि MK शेख तितलेशे रेसीन उरूंक ना। काँग्रेसींतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण प्रदेशाध्यक्ष थारता म्हळ्यार डिसेंबर येतलो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचो टर्म ऑक्टोबरान सोंपता। पार्टी संघटनेच्यो वेंचणुको सप्टेंबर-ऑक्टोबरान जाल्यो। फक्त प्रदेशाध्यक्ष पदाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली। एका परस चड इत्सूक पळोवन AICC अध्यक्ष सोनिया गांधीन नवो प्रदेशाध्यक्ष थारावचो म्हूण GPCCन हायकमांडाचेर घाले। सध्या परिस्थिती आसा ती अशी: रवी नायक, फ्रांसीस सार्दिन, MK शेख, गिरीश चोडणकर, यतीश नायक रेसीन। प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाची जबाबदारी दिल्यार घेवपाची तयारी। अदीमदी आलेक्स रेजिनाल्डूय प्रदेशाध्यक्ष जावंक म्हूण तकली वयर काडटा। सीएलपीचे बसकेन आमदार प्रदेशाध्यक्ष नाका म्हूण थारिल्ल्यान रवीची अडचण जाल्या। बुधवारचे सीएलपीच्या बसकेन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचेर चर्चा। चडसो आमदारान प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या रेसीन देवचो न्ही म्हूण एकमत। आमदाराचें लक्ष आपल्या मतदारसंघाचेर उरता, पार्टी फाटी पडटा। फूल टायम प्रदेशाध्यक्ष जाय, वेंचणूक लडोवपाची इच्छा नासल्यार चड बरो। सीएलपीन जाल्ल्या चर्चे उपरांत रेसीन आशिल्लो रवी मातसो कात्रेन सापडला। पार्टी संघटनेक आनी आमदाराकूय नवो आनी युवा चेहरो पार्टीचे फुडारपण करपाक जाय। सध्याची गणितां आसा ती अशी: यतीश गिरीश रेसीन फ्रंट रनर, MK शेख फ्रांसीस सार्दिनाक फावो तितलो तेंको ना। रवीक आमदार आशिल्ल्यान फाटीं रावचो पडटलो। गिरीश वा यतीशा मदीं एकलो प्रदेशाध्यक्षाच्या खुर्चेर येतलो। गिरीशा फाटल्यान चडशी संघटना आमदारांचो तेंको दिसना। गिरीशान दिल्ली बरेंच काम केलां, राष्ट्रीय पोस्ट सांबाळ्यान। यतीशा फाटल्यान चडशे आमदार संघटना सादारण आसा। कांय आमदारांनी पार्टी फुडाऱ्यां मुखार यतीशाक तेंको दिला। आमदाराच्या तेंक्याक लागून यतीशाचें वजन मातशें वाडलां। दुसरे वटेन लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हूण गिरीशाचें नांव चर्चेन येवंक लागलां। मात ते पयलीं डिसेंबर मेरेन काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्षाची नेमणूक जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। खोतीगांव काणकोणा शेनवारा राती 2009तल्या ऑक्टोबराच्या हुंवाराची याद जागी जाली। पावसान तळपण न्हंयक आनी खोतीगांवच्या बारीक सारीक व्हाळांक हुंवार येवन शेताचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां। बटपाली उदकाची पातळी सुमार 3 मीटर वाडिल्ल्यान गांवच्या लोकांक दुसरेकडे हालोवचे पडले। आयतारा दनपरा मेरेन उदकाची पातळी देंवली। शेनवारा राती बारीक सारीक व्हाळासयत तळपण न्हंयक हुंवार येवन उदकाची पातळी वाडली। लोकांची धांवपळ सुरू जाली। बंधारे नितळ करूंक नाशिल्ल्यान हुंवार आयलो म्हूण लोक उलयतात। लोक सगळो धांवता हे सायडीन ते सायडीन। अकस्मात आमी शेतांक पळोवपाक गेल्यार शेतांत उदक भरला। जाल्यार हे बंधारे आहा हे आमकां फायदेशीर आहा एक्चुअली, पूण कितें जालां ते
आतां फायदेशीर ना गिमाचें उदक मातशें आडवता पूण चडशें आमकां एग्रिकल्चर कांयच करपाक मेळना ही लांकडां ती काडपाक जाय ही लांकडां लागून उरल्या ती लांकडां लागून उरल्या ती काडपाक जाय आमी खूबदां एप्लिकेशन केलां कितें हे बंदऱ्या आहा ती लांकडां WRT काडपाची न्हू ते पावत ना दिता पळयता वयता ते काम आमी कितें दिता पयलीं कॉन्टेक्ट दितालो एक आमी ऑफिसर आहलो तो म्हाका कॉन्टेक्ट करतालो की तुमगे कितें लागला ते आपल्याक सांगा म्हणून तो आमी ते मान्या घालून आमी काडटाले ते आतां ते चवकशी करना 5 वर्सांनी मारेलो मागीर तूं कळुल्लो मागीर हांव मागीर तसो मागीर एकटो हो तो फूल मारलो म्हाका आरे वयर धांवतो म्हूण मागीर थंयसान मागीर रानांत गेलो वयर धरून वॉकल पासून मागीर पडलें म्हाका दिसना आसलें आतां सोदून वचून सोदून आतली गेलो वयर थंय नडक्या म्हणटा भरपूर पावस पडलो आनी जेन्ना हुंवार आयलो पळय तो सगळो हांगा आयलो आमची एरिया दाबेल म्हण आसा आनी आमचे सगळे हांगा सिस्टम रेडी केल्ली आसली भाजयेक आनी आमी भाजी रोवता हांगा आनी आमचें सिस्टम म्हळ्यार ड्रीप आसा हांगा आनी सगळी पायपलायन केल्ली आसा ती सगळी व्हांवन गेली त्याच बरोबर हांगची मातयेचो कडो व्हांवन गेलो आनी बरेचशे पायपलायन आमचे उडून गेले चडांत चड सगळ्या आमी विजीट दिला बड्डे पंचमळ तामणामळ कुस्की आनी आतां येडा सगळे विजीट केल्या नंतर भरपूर जे शेतकाऱ्याचें नुकसाण जाल्लें आसा आतां जे हार्वेस्टिंग करपा टायमार जो काल पावस पडलो 2-3 तास पावस पडून सगळे पेडी फिल्डी सगळी जमीन दोस्त जाल्ली आसा कांयच मेळची ना हांगा आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड शेनवारा रातीच खोतीगांव पावलो काँग्रेस सरकाराचे अरिश्ट व्यवस्थापन यंत्रणेच्या नांवान बोवाळ मारता I am surprised. Disaster management cell is not there. The PI is not there. The DYSP is not there. There is no collector. There is no deputy collector. There is nobody here. Disaster management. They should have been there. They should have been on site. I am wondering. I am going to each station to check whether they are there. I called the PI. PI not lifting the phone. I think this is absurd. Administration मध्ये हे भाशेन चलोंक जायना ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणलें तुका वखदार मनीस जाय पण प्रिकॉशन घेवप आमच्या हाती आसता प्रशासना कडेन आसता सरकारा कडेन आसता प्रशासना कडेन आसता पण कालची जी घडणुके नंतर पयले कडेन ज्या तरेन पळय जांकां जबाबदार आसली प्रशासनाक सरकारा तशें ते रावल ना हांगा आनी ते म्हाका दिसता समज काल समज आनी पातळी वाडली जाल्यार हांगा कितें ट्रेजेडी जाता सांगपाक नासली वायट कितें घडपाक शकता आसलें हेका लागून आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर उलयतात फक्त पेपरार आनी भाशणाकच हेजे प्रामुख्यान तशें कांयच हांगा सेटअप ना 9:30 पर्यंत पावस पडता आनी इतलो मोठो पावस सारको भयंकर मोठो पावस ह्या 3 तासांत इतले पूर आयलो की आमचे सबंद खोतीगांव आवळी जावं बड्डे येडा कुस्के ह्या वाठारांतले जे आमचे शेतकार भाव जे आसा प्रत्येक शेतात लोकांना उदक गेले आनी सगळ्यांक कटी फातराची कटी जी आसा ती कंप्लीट मोडून गेली म्हणजे जेन्ना फाटल्या 7-8 वर्सां फाटीं जसो पूर आयिल्लो तो ह्या तरेन आनी एक तास जर पावस पडटा जाल्यार संपूर्ण आज खोतीगांव पुरा बुडून वता आसलें म्हाका दिसता ही जी रिवर आसा ह्या रिवराक आमी सगळे कडेन बंदार घाल्ले आसात आनी जे बंदार घाल्ले आहात ताका हे सगळीं झाडां खोतीगांव म्हळ्यार सगळे झाडांचें राज्य ती झाडां फर्स्ट जेन्ना पळय जुना पावस पडटा जुलया पावस पडटा ती झाडां येवन ताका लागले उरतात बंदाऱ्याक ती झाडां काडपा जाय मातसो पावस कमी जालो की ती झाडां काडपा जाय कट करून उडोवपा जाय ती झाडां ती झाडां नासलेल्या परिणाम हो 2009तल्या हुंवारा उपरांत NIOच्या अभ्यास समितीन सरकाराक ह्या इको सेन्सिटिव्ह वाठारांत हुंवार परत येवचो न्ही म्हूण थंयच्यो न्हंयो आनी नाल्यांचे डिसिल्टेशन आनी बाकीचे उपाय सांगिल्ले लोक उलयता ते पळयल्यार उपाय शेळेले प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार रोड एक्सिडेंटान आनी बाकीच्या वेळार अवयव मेळनाशिल्ल्यान सोंपतल्यांचो आंकडो कमी करपाचे टार्गेट सरकारान दवरला ते खातीर स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट संघटने खाला राज्यस्तरीय ऑर्गन ट्रान्सप्लांट नियामक संस्था सुरू करूंक सरकार विचार करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला IMA दिवचलेचे तळगांवा 29वे जिमकॉन परिशदेन तो उलयतालो कॅन्सराच्या बाबतींत भारताची जाय तशी तयारी ना म्हूण दोतोर विनय देशमाने उलयलो While I will love to reduce death on roads, म्हाका दिसता ऑर्गन डोनेशन आनी एखाद्या दुर्दैवी कोणतरी ब्रेन डेड जालो जाल्यार ताजे ऑर्गन्स वापरपाक दुसऱ्याची जीव वाचोवपाची जी एक मेकॅनिझम आसा जाणट्यांनी नांव ओटो पोटो सोटो कितें कितें सांगलें म्हाका हांव नकळो नांवां सोडून दिया पण तातूंत लक्ष ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत घालून फुडल्या म्हयन्या बरोबर हो विशय एक योग्य दिशेन व्हरपाची गॅरंटी हांव दितां GMCतले दोतोर फामिलीक वा पेशंटाक म्हायती दिनाशिल्ल्यान दोतोरांचेर वायट प्रसंग येतात दोतोरांचे सुरक्षेक नवो कायदो करपाची व्हडलीशी गरज ना आसा तेच कायदे खंय सारके चालीक लायल्यार पुरो
Communication extremely poor. Patient जेन्ना पेशंटाचो रिलेटिव्ह विचारता कितें जाला दोतोर ओके, कितें दिता का दोतोर ओके, तो बरो जातलो काय ना दोतोर ओके, तो खंयचीय गजाल खंय व्हरून तेकयता आनी तो दोतोराचेर ताका तिळक येवपाक तो दोतोर कांयच सांगना म्हणटा. पण म्हाका एक गजालीची सदांच हे आसा की आशिल्ले कायदे इनफ आसा. कॅन्सराचे बाबतीत भारताची जाय तशी तयारी ना. सरकारान हेल्थाचेर खर्च देऊन GDPच्या 1% सकयल पावयला म्हणून दोतोर विनय देशमाने उलयलो. If you look at the GDP spending of our country on cancer care or health care, we spend just 1.5% of our money on health care. You compare that with China, which is 4.7%, even Sri Lanka is 4.3%, and this really tells us what's happening in our society, because the infant mortality rate in India is about 56 per thousand, and the maternal mortality is about 450. It's much higher than what you see in China, which is 23 and 45, 12 and 58. That shows that the government spending on healthcare has come down from the 1970s, when we were spending about 1% of our GDP. It's now really come down to about not even less than 1%. It's about 9.8% is what we're spending. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. तेजस एक्सप्रेसींत 26 पॅसेंजरांक जेवण बादिल्ल्यान वीख बाधा जाली. सगल्यांक चिपळूण प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत ॲडमीट केले. 26 तिगांक ICUंत घालचे पडले. सकाळीं 9 ट्रेन करमळेसावन सुटिल्ली. सादारण 10-10:30 तांकां नाश्ता दिल्लो. नाश्ता घेतल्या उपरांत हळूहळू पॅसेंजरांच्यो एक उलट्यो आनी पोटात वळटा म्हूण कंप्लेनी येवंक लागल्यो. तांकां नाश्ता दिल्लो तो तेजसाच्या पॅन्ट्रींतल्यानूच. पॅसेंजर आनी गोंयकारांचो आंकडो मात नेमको कळना. घेऊया एक ब्रेक.